प्रितीच्या बाबणन्यो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 5वा विसवोर वोड 1 ते 16 पर्यंत. John chapter 5 verses 1 to 16. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. हाचे उपरांत जुदेवांची एक परब आसली आनी जेजू जेरुसाल्याक चोळून गेलो. जेरुसाल्याक शेळया दारवंट्या कडेन एक तळय आसा. हेब्रेव भाशेन तिका बेतसायदा म्हणटात. ही ताची बांडावळ. तिका 5 तारागणां आसात. थंय कुड्डी, थोंटी, आरेन दोल्लोलीं असलीं खूब पिडेवंत पडलेलीं आसतालीं. ती सगळीं उदक आलतेलें म्हूण रावतालीं. कित्याक सर्वेस्पराचो दूत केन्ना केन्ना तळयेन देंवतालो आनी उदक आलयतालो. उदक आलतोच जो कोण हेरां आदीं उदकांत भितर सरतालो तो कसलेय पिडेंतलो बरो जातालो. थंय एक मनीस आसलो. ताचे पिडेक 38 वर्सां जाल्लीं. जेजून ताका आड पडलोलो देखलो आनी तो थंय जायतो काळ असले गतीर आसलो म्हूण जाणो जावन ताका म्हळें, तूं बरो जावंक सोदताय? पिडेवंतान ताका जाप दिली, सायबा, उदक आलता तेन्ना म्हाका तळयेंत घालूंक म्हजो कोण ना आनी हांव वेता म्हणसर दुसरो येवन आपूण म्हजे फुडें देंवता. जेजून ताका म्हळें, उठ, तुजें हांतरूण उखल आनी चल. आनी त्याच वेळार तो बरो जालो आनी आपले हांतरूण उखलून चलूंक लागलो. तो दीस साबात आसलो. ह्या पासत बरो जाल्ल्या मनशाक जुदेवांनी म्हळें, आयज साबात, तुज्यान हांतरूण उखलून नजो. ताणें ताका जाप दिली, जाणें म्हाका बरो केला ताणें म्हाका अशें म्हणलें, तुजें हांतरूण उखल आनी चल. तांणी ताचे कडेन विचारलें, तुजें हांतरूण उखल आनी चल अशें तुका म्हणलें तो मनीस कोण? तो बरो जाल्लो मनीस नकळो आसलो. कित्याक थंय जी लोकांची लूट जाल्ली तिचे मदें जेजू नाच जाल्लो. उपरांत तो जेजूक देव मंदिरांत मेळ्ळो आनी जेजून ताका म्हळें, पळय, तूं आतां बरो जालोय आनी पातो बरी नाका. तातूंत तुका आनी कितेंय पाश जाय. तो मनीस गेलो आनी आपणाक बरो केला तो जेजू म्हूण ताणें जुदेवांक सांगलें. आनी जेजू असल्यो वस्तू साबाता दिसा करी देखून जुदेव ताचे फाटल्यान लागलेले. प्रितीच्या बाबणन्यो आयच्या शिवर्तमानान आमी वाचता की जेजू एका दादल्याक जो आर जाल्लें 38 वर्सां उपरांत ताका जेजू पेकोणी दिता. आनी भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता की ज्या दिसा जेजून त्या आर जाल्लेल्या मनशाक बरो केल्लो तो एक साबाताचो दीस आसलो. आनी पोन्न्या कोरानान साबाताच्या दिसा लोक काम करिनासलो. तांकां कसलें कायद्या प्रमाणे फकत देव मंदिरान वचचें पडटालें. तांकां असली वस्तू म्हणजे तांकां आपल्या हांतरुणाचेर कितें आहा तें उखलून व्हरपाक तें जायनासलें. आनी जेन्ना जेजू ह्या 38 वर्सांच्या आर जाल्लेल्या मनशाक बरो करता ताका म्हणटा, तुज्या हांतरुणांत जें आसा, तुजी पांद्री आसा, जें तुजेर पडलेलो आसलोय तें उखल आनी घरा वच. आनी भाव भयणीनो, कितें घडटा जेन्ना हे फारिजियो, धर्मशास्त्री, हे जे धर्माचे लोक ते पळयतात की हो मनीस उखलून वता ताका सांगतात, आयज साबाताचो दीस तुवें कित्याक उखलून वताय? तो सांगता की ज्या मनशान म्हाका बरो केला ताणें म्हाका सांगलेलें उखल आनी वच म्हणून. तो मनीस नकळो आसलो जो बरो जाल्लो की तो साबाताचो दीस आसलो, कित्याक तो 38 वर्सां ताका चलोंक जायनासलें. तो एका हांतरुणाचेर पडलेलो. आनी जेन्ना ताका तो समजना की जेजून ताका बरो केला, ताजे उपरांत जेन्ना जेजू ताका मेळटा, जेजू ताका सांगता, बाबा म्हणटा, तुका आतां देवान बरो केला, तूं हातूंत चड पातकां करिनाका, ना तर तुका आजून कितें वायट जातलें. भाव भयणीनो,
ह्या उतराचेर आमी थोडो वेळ नियाळ करूया. जेजून ताका बरो केल्लो. 38 वर्सांच्या मनशाक जे आर जाल्लेलें तो हांतरुणाचेर पडलेलो, ताका कांय कोणें बरें करूंक नासलें. त्या धर्माच्या लोकांनी बरें करूंक नासलें ताका. ताका फारिजियोंनी, ताका धर्मशास्त्रांनी, त्या पाद्रींनी ताका कांयच बरें करूंक नासलें. ताका पडलोच आसलो, पूण ताका कांयच बरें करूंक ना. पूण जेन्ना साबाताच्या दिसा जेजू ताका बरो कोत्ता, आतां हे जे धर्माचे लोक आसात, जे फारिजियो आसात, हे धर्मशास्त्री आसात, ते आतां जेजूच्या फाटल्यान लागतात, कित्याक ताणें ह्या मनशाक साबाताच्या दिसा बरें केलां. भाव भयणीनो, आयज आमी जेन्ना ही खबर आयकता, शुभोर्तमान हें आमकां कितें कितें कळोन येता. कितले फाटी भाव भयणीनो धर्मा लागोन आमी कितलें जें बरें करूंक जाय तें आमी करिना. केन्ना आमी मिसाक वेता, रस्त्यार वेता, आमी वाटेर कितें कोण तरी आमकां अकस्मात कितें आमी पळयता की कोणाक एक्सिडेंट जाला, कोण त्रासान पडला, आमी ताका थंयसर सोडटा, कित्याक आमकां वचोंक जाय इगर्जेन, आमकां मागणें करूंक जाय. भाव भयणीनो, मागणें केल्लें व्हडलें वो आपल्या आमच्या शेजाऱ्याक वो कोणाक त्रासान पडलेल्याक आदार दिवचें व्हडलें. आनी कितले फाटी आमी जेन्ना आमकां कितें बरें करूंक जाता, आमी धर्मानूच लागून रावता. आमी ह्या धर्मशास्त्री ह्या फारिजियां भाशेन आमी फकत साबाताच्या दिसा कितें करूंक नाका, कितें करूंक जाय तेंच आमी घेवन बसल्या, आनी आमी जें बरें करूंक जाय तें आमी करिना. आनी जेन्ना आमी तें बरें करूंक जाय तें करिना, तें देवाक मानिना. कित्याक भाव भयणीनो, जेन्ना आमचे कडेन जेजू आसा, जेन्ना आमचे कडेन पवित्र आत्मो आसा, जेन्ना देव आमचे भितर जियेता, तो आमकां सदांच मोगान चलपाक तो आमकां सांगता. भाव भयणीनो, कितले फाटी आमच्या जिवितांत लोक आमच्या आदाराक येता, कितले फाटी आमच्या जिवितांत लोकांक आमी आदार कोत्ता, पूण कितले फाटी लोक ह्या जेजूक वळखनात. ती समजतात की फकत मनशांचेर आपलो भरवंसो दवरपाक, मनशांचेर आपलो भावार्थ दवरपाक, हें सारकें न्हय. आमी भावार्थ धरूंक जाय आमच्या जेजूचेर, भावार्थ धरूंक जाय त्या पवित्र आत्म्याचेर, भावार्थ धरूंक जाय जें जेजून आमकां सांगलां त्या उतराचेर. आनी देखून आयज आमी त्या उतराचेर आमची चोत्राय धरिना. आमी फकत मनशांचेर धरता. आमी फकत समजता की आमी फकत मनशांचेर आमचो भावार्थ धरून आमकां बरें जातलें, व्हडल्या पोजिशनाचो आनी देखून भाव भयणीनो, आमकां आमच्या जिवितांत कांयच बरें जायना. आयज कितें जेजू आमकां सांगता, तो म्हणटा जेन्ना ताजें उतर आमच्या काळजान आसा, ताणें आमकां सांगलां ताज्या गायांनी आमकां पेकोवणी जाली, ताणें सांगलां आमकां ताज्या गायांनी पेकोवणी जाली म्हणून. तो जाणो की ताणें खुर्सार आमची सगळी पिडा घेतली, आनी देवाचें उतर सांगता की ताणें आमची सगळी पेकोवणी घेतली. कितलीं जाणां त्या देवाच्या उतराचेर आपलो भावार्थ दवरता, फकत दुसऱ्यांक सांगता म्हाका हें जालां, तें जालां, हें दुखता, तें दुखता, हें वायट जालां, पूण आमी केन्नाच आमची चोत्राय जेजूच्या उतराचेर दवरना. आमी फकत भावार्थी भाशेन आमी आमचें जिवीत सारता, आनी फकत हांगा थी आमी फकत पळयता कोण आमकां आदार करतलो, कोण आमच्या फाटल्यान येतलो, आनी ह्या भाशेन आमी एक भावार्थी भाशेन एका जे म्हणटात तांकां, जो लोक जेजूक वळखना ताचे भाशेन आमी कोत्ता. आनी आमी आमच्या जिवितांत आमी सगळें बरें तें फावो जावंक जायलें तें आमी घडोवन घेवना, कित्याक आमी जेजूचेर भावार्थ धरना. आयज भाव भयणीनो, ह्या मनशाक 38 वर्सांनी जेजू पेकोवणी दिता, पूण लोक खोशी ना. चड करून हे धर्माचे लोक तेच भाशेन आयज 2000 वर्सां जेजून आमकां सगळें घडोवन हाडलां खुर्सार. ताज्या गायांनी आमकां पेकोवणी जाली, ताज्या गायांनी आमकां सगळें बरें फावो जालां. फकत आमी भावार्थ धरूंक जाय जेजूचेर, आमी आमची चोत्राय ताज्या उतराचेर धरूंक जाय, आनी जें ताणें घडोवन हाडलां तें आमकां फावो करूंक, आमकां भावार्थान तें आमी आपणावंक जाय. आयज भाव भयणीनो, ह्या उतराचेर आमी खेरीत भाशेन नियाळ करुया. आयचें शिवर्तमान फकत ह्या 38 वर्साच्या मनशाक बरो केला ताजेरूच फकत चोत्राय न्हय, पूण आमी सगळीं कितें ना कितें आमच्या जिवितांत आसतलें. कोण तरी आमच्या फॅमिलीन बरो आसतलो, आनी देखून भाव भयणीनो, गरज आमकां ही शिकवण जेजूची, हें देवाचें उतर आमच्या काळजान धरून दुसऱ्यांक ही खबर दिवन तांकां ही पेकोवणी फाव करपाक आयजतान आमी वावरुया, दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवया. आमीच पयलीं पेकोवणी आमच्या जिवितांत आपणावया आमच्या भावार्था वरवीं,
आनी तेन्ना ही बरी खबर दुसऱ्यांक दिवपाक आमी वावरुया की आमी सगळीं हें बरें जिवीत, हें बरें सावधीचें जिवीत, हें बरें पेकोणीचें जिवीत आमी जिवंक आयजच्यान आमी फुडें सरुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जाता. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरुंदरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेता.